because there fear and anxiety in the minds of general public about illegal casinos, including online casinos operating openly in the state of Goa, causing revenue loss to the state exchequer. Speaker sir, आजूच एक casinos तुमच्या गावी म्हणून एक sting operation in Goa 24/7 आयला exactly on this issue. तेहलका टाइप स्टिंग ऑपरेशन तांचो अनिल लाडाचो चॅनल तो. स्पीकर साहेब 50 मोर देन 50 असले इल्लीगल कजिनो चालू आहा. म्हजे मतदारसंघात 13 चालू आहा. म्हजे मतदारसंघात खूपदा तुम्ही म्हणटा कंप्लेन दिया म्हणून. हांव आतां डायरेक्ट तुका सांगता म्हाका आपय तुमचो DGP क्लीन चीट दिवपाक सारको फास्ट आहा. ह्या हातून हांव तुका नांव सांगता. एक LIB आहा बबलू म्हणून. तो बबलू न्ही तुजो हज कमिटी घाला तो बी ताका फुलोवशात फाल्यां. हो बबलू म्हणून एक LIB आहा तो कलेक्शन करता हफ्ते. हे हफ्ते कोणाक वतात स्पीकर सर? एक कजिनो चलपाक बोटीचो कजिनो 40 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता. जो स्लॉट मशीन आहा तो 16 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता. हे कोणाक कोण फारीक करना? कोणाचे तरी बॉल्सान पयशे वता. सो कजिनोज तुमच्या गावी हे तुमचो सरकार आनी आज तुम्ही 1 वर्स सेलिब्रेट करतात. स्पीकर सर म्हाका हाजेर एक्शन जाय. एक्शन जर होम मिनिस्टर घेना युनियन होम मिनिस्टराक हांव लेटर बरयतलो गोंयान हे चालू आहा लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता म्हणून. स्पीकर सर, जर लीगल कॅसिनो गोंयांत एलाव आसा जे लायसनां घेवन गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू फारीक करतात आनी कॅसिनो चलयतात आनी कॅसिनो म्हणजे मांडवीतले कॅसिनो आनी हॉटेलांतले कॅसिनो 5 स्टार ताज्या व्यतिरिक्त जर कोण कॅसिनो चलयता आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली बंद केले वयतले हांव सांगता. ना हांव तुका लिस्ट दिता म्हजे लिस्ट दी. तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आतांच लिस्ट दी. आतां दिता आतां दी. हांव आतांच्या आतां सांगता फाल्यांच्यान चलचें ना.